प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 18वा विसवोर वोड 21 ते मातवाचो 19वा विसवोर वोड 1. Mathew chapter 18 verse 21 to Mathew chapter 19 verse 1. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना ताचे सोरशें वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. हे पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब थाऱ्यार घालूंक सोदतो कोण एका पाशा पोरी सोर्गींचे राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंतांचे वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कोडे कांयच नासले. देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सोय ताचे लागीं असले नासले तितलेय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दोनयांक हुकूम घालो. म्हणटोच तो खोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां अशें म्हणून तो चाकर ताचे पांयां पडलो. त्या चाकराचे चुरचुरे धरून ते दोनयान ताका सोडलो आनी ते रीणय ताका बक्षिले. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलेलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कोडे अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोडखणीत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कोडे मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबोरी जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोजोबांच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजान थावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. हो उपदेश दिल्या उपरांत जेजू गालिल्या सोडून गेलो आनी जॉर्डनाचे पलतडी जुदांच्या प्रांतांत येयलो. भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां, जेजू भोक्षणी नासतो चाकराची वोपार घालता. आनी वोपार जी आमी आतां आयकल्या, ही वोपार कित्याक गाय जेजून दिली, कित्याक गाय जेजून ही सजमणी पेद्रूक दिली. कित्याक पेद्रू सजमलो की तो फावोर कोत्तालो कोणाक 7 पावटी बोगसणे दिवन. जेजू कडेन पेद्रू येयल्लो आनी ताणें म्हणलें, जेजू सोम्या म्हणूंक लागलो, कितले पावटी म्हज्या पेल्या म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंक जाय? 7 पावटी लेगून. आनी भाव भयणीनो, जी वोपार आयज जेजून सांगली आमकां, आयच्या शिवर्तमान आमी आयकल्या, तेजे वरवीं आमकां कळोन येता की 7 पावटी न्हय, पूण आमी कितले पावटी दिवंक जाय? आमी हिशोब धरिनासतना आमी बोगसणें दिवंक जाय. कित्याक गाय भाव भयणीनो, आमी बोगसणें दिवंक जाय? कित्याक जेन्ना देवान आमकां खुर्सार इतलें बोगसणें दिलां, देवान आमकां खुर्सार आमकां आमच्या सगळ्यांच्या पातकांचें बोगसणें दिलां. जेन्ना जेजून चिंती नासतना आमकां शी नासलेलो मोग केला, तेन्ना भाव भयणीनो आमी कितें करूंक जाय? आमी दुसऱ्या आमच्या पेल्याक आमी मोग करूंक जाय आनी तांकां बोगसणें दिवंक जाय. जो मनशान त्या देवाचो मोग आपणायला, ज्या मनशान सजमणी घेतल्या की जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलें, तोच मनीस दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार जाता. जो मनशान देवाचो मोग आपणायला, देवाचें बोगसणें आपणायलां, तांकांच सजमणी आसा. आनी तेन्नाच भाव भयणीनो आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पासून आमी मोग करूंक जाता आनी तांकां बोगसणें दिवंक जाता. आमी जेन्ना आमचे पयशे आसतात म्हणटा एक कॉयन आसता, त्या कॉयनाचेर हेड आनी टेल आसता. म्हणटा आमी ताका 2 सायड आसता एका कॉयनाची.
एक सायडीक आमी म्हणटा हेड, दुसऱ्या सायडीक टेल. तेच भाशेन एका कॉयनाचे दोन सायड आसत जाल्यार एके सायडीक मोग हा, दुसऱ्या सायडीक भोगसणे हा. म्हणून जेन्ना आमी कोणाचो मोग कोत्ता आमी ताका भोगसणे दिता. जेन्ना कोण आमकां दुसऱ्यांक भोगसणे दिता तेन्ना आमी ताचो मोग कोत्ता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू आयज शिवर्तमानान आयच्या वपारीन कितें सांगता तो म्हणटा देवान आमकां इतलें भोगसणे दिलां खुर्सा जेजू वरवीं की आमी आमचेर कोण चूक करीत जाल्यार, कोण आमचेर आड येत जाल्यार, आमचो दुस्मान पासून रावत जाल्यार आमी ताका भोगसणे दिनासतना रावत जाल्यार देव तो म्हणटा आमी केन्नाच आमकां भोगसणे मेळचें ना. आमी आमची पातकान बुडून आसतलीं आनी आमकां इफेन फावो जातलें. पूण ज्या दिसा आमी देवाचो मोग आपणायता, when we receive the unconditional love of God and his forgiveness, तेन्नाच की आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता, तांकां भोगसणे दिवंक जाता कोणें आमकां वायट केलां. आनी देखून भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां शिकयता की आमी कोणा कडसून भोगसणे दिनासतना रावत जाल्यार आनी ताजें मरण जायत जाल्यार ती केन्नाच तांचें तारण जावचें ना, कित्याक तांकां केन्नाच सजमणी मेळोंक ना. भाव भयणीनो, मेल्या उपरांत आमी कितलेंय मागणें करूं, कितलो बरो जावं मनीस, भोगसणे दिनासतना रावत जाल्यार केन्नाच तांकां सर्गीचें सूख मेळचें ना. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां एक एकल्या दिसा जो कोण आमचेर आड येता ताका भोगसणे दिवंक. आमी ह्या संवसारांत आसतल्या आमी म्हणटले कोण आमी सगल्यांक भोगसणे दिला, पूण एक एक दिसा कोण ना कोण आमच्या जिवितांत येता आमी आमकां गरज तांकां भोगसणे दिवपाक. वय लोक आमचेर आड येतलो, खूब लोक आमकां वायट म्हणटलो, खूब लोक आमच्या जिवितांत येतलो आमकां मान दिनासतना रावपाक. पूण आमी कितें करूंक जाय, आमी देवाची भुरगीं म्हणून तांच्या खबरांनी आनी तांच्या वायट उतरांनी आनी तांच्या वायट कोन्नांनी तांकां भोगसणे दिनासतना रावंक नाका. कित्याक जेन्ना आमी भोगसणे दिनासतना रावता आमी सैतानाक आमचे जिवितांत आमी ताका आमंत्रण दिता, तो नश्ट करून उडयता, सगळें पाड घालता. पूण ज्या दिसा आमी दुसऱ्यांक भोगसणे दिता ही सोजमणी घेवन आमकां सगळें देवाचें फावो जाता आनी स्वर्ग उक्तो जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया आनी हें जिवीत मोगाचें आनी भोगसणे दिवपाचें आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.